डॉक्टर हरिश्चंद्र नागवेकर MBS कॉलेजीचे प्रिन्सिपल आशिल्ले आणि तांणी विकासान सांगिल्ल्या प्रमाणे ओपिनियन पोलाच्या वेळार भरपूर तपस घेवन बरोवप केले. राष्ट्रमत ह्या क्लिनिकाचो आपले अनुभव तो थोडक्यात आमच्या मुखार सांगतलो. हांव ओपिनियन पोला वेळार काम केलां, खूब जाणांनी काम केलां, हांवें खूब जाणांनी काम केलें आसा. पूण उपरांत 54 इयर्स मेरेन म्हाका सदांच काळजाक खंत भोगताली की गोंयकार मनीस ओपिनियन पोलाची सारकी याद काडना. आयज म्हाका पटलें की गोंयकार जो पळय आसा तो ओपिनियन पोलाची सदांच याद काडपी आनी आज ताणें बरे तरेन ओपिनियन पोलाची याद काडल्या. हेचे पळय आमचे जे पळय ऑर्गनायझर आसा तांणी दाखोवन दिलां आनी सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे जे पळय आयोजक आसा ऑर्गनायझर आसा गोंयकार तांचें अभिनंदन करता. तांणी आज हांगा हे जे पळय येदो व्हडलो लोकांचो जमाव जमयला तो तांकां मुखार व्हरपी गोंयकारांक मुखार व्हरपी असो आसा. गोंयकार म्हळ्यार कोण? हांव एक 2-3 मिनटां भितर उलयतां गोंयकार म्हणल्यार ज्याची भास कोंकणी जो कोंकणी खातीर वावुरता आनी गोंय जे पळय आसा ताची अस्मिता म्हळ्यार आयडेंटिटी दवरपा खातीर शासनाचे दवरपा खातीर प्रयत्न करता तो गोंयकार. कोंकणी खातीर वावुरना तो गोंयकार म्हणपाक हांव तयार ना. हें सांगता आसतना तुमकां आनी एक गजाल सांगता. फाटल्या 54 इयर्सां खूब जाण गोंया भायले लोक हांगा आयले. तांणी मोय आपणालें घर केलें आनी तांणी आपणाल्या कामाक काम करून हांगा गोंयांत गोंयच्या इकॉनॉमीक गोंयच्या सोशल आयडेंटिटीक हातभार लायिल्लो आसा. हे सगळे गोंयकार आमी तांकां गोंया भायर वचप म्हणपाक शकना कित्याक तांणी गोंया खातीर वावर केल्लो आसा. पूण तांणी गोंयांत जर रावतले जाल्यार कोंकणी मनीस म्हणून रावपाक जाय हें म्हजें मत. कोंकणी मनीस म्हणून तुमकां रावले कोणूच भायर रावपाक शकना. आमचे गोंयकार अशे खूब लोक आसा तांकां हांव शुभेच्छा दिता. 2 गजाली म्हाका सांगपाक जाय. एक म्हळ्यार गोंय स्वतंत्र जालें 19 डिसेंबर 1961. ओपिनियन पोल जालो 16 जानेवारी 1967. इतलें सोंपलें ना. ओपिनियन पोलाक आमी जिखले कोणा खातीर सगळे गोंयकार एकठांय आयले म्हणून जिखले. 2 नांवां हांव हांगा सामके ठळकपणान सांगपाक सोदता. ते म्हळ्यार आमचो शाबू देसाय, उल्हास गोंयकार, जॅक सिक्वेरा. ताचे उपरांत मातशें उपरांत अशें म्हणलें सगळें बरोबरच. चंद्रकांत केणी, रवींद्र केळेकार, शंकर भांडारी, उदय भेंब्रे अशे कितलेशेच लोक आसा. क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव सगळे जातीचे लोक ते एकठांय आयले आनी 36,000 म्हाका चड पडून मेजॉरिटी ऑफ 36,000 आमी ओपिनियन पोल जिखले. 36 जेन्ना आमी म्हणटात पळय जेन्ना आमी म्हणटात 36 म्हणल्यार कितें? 36 म्हणल्यार जे पळय अशें जे पळय आहा ते 36 एकमेकांक पावता. ताचे भितर 36चे रिलेशन आसा म्हणटात. म्हणल्यार काय 3 आनी 6 फाटल्यान. पूण गोंयच्या बाबतींत 36 हो आंकडो जो पळय आसा तो एकचाराचो आंकडो थरलो आनी हो एकचार आमी कायम दवरपाक जाय. आमी जर हो एकचार जर कायम दवरलो ना, शास्त्राचो दवरलो ना तर आमी सोंपले. हांव खूब बरयलें हे देशाचेर आनी पयलीं 5-6 दीस पयलीं सुनो आमच्या भांगरभूंयत मुखार एक लेख आयला. आमच्या गोंयांत स्वातंत्र्य मेळून लागीं 60 वर्सां जालीं. 60 वर्सां. पूण 60 वर्सांत कितें घडलां? 60 वर्सांत आमी गोंयकार मायनॉरिटी जावपा कडेन तो प्रोसेस सुरू जाला.
तर आज बाई ह्याच्या वर्गाने जर आम्ही ज्या पद्धतीने काम केलां आमच्या भावांनी त्या पद्धतीन गोंयकारांनी काम करपाक जाय. गोंयकारांनी दोन गजाली करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एक म्हणल्यार राजभाशा म्हणून कोंकणी आसा, नांवाचीच, फक्त नांवाची. राजभाशा अजून जावूं ना प्रत्यक्षांत, इन प्रॅक्टीस. ती राजभाशा इन प्रॅक्टीस जावपाक जाय. अजून इंग्लीश अजून इंग्लीश आमी ब्रिटीश लोक अशा पद्धतीने वागता. ही राजभाशा कोंकणी जावपाक जाय इन प्रॅक्टीस. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमची भुरगीं जी पळय आतां इंग्लिशींतल्यान शिकतात, मराठी चवथी मेरेन ती सगळे भुरगे कोंकणींतल्यान शिकपाक जाय. जर आमी जर आमच्या भुरग्यांक जर एटलिस्ट 4 इयत्ता 4 स्टँडर्ड कोंकणींतल्यान जर आमी शिकयना तर हे सगळे गोंयकार सगळे भुरगे जाणटे कोंकणी विसरतले. पूण कोंकणी भाशा ही माध्यम जावपाक जाय. 4 वर्सां पर्यंत मुखार मागीर एक भाशा म्हणून रावपाक जाता. मराठी हांगा आशिल्ली, मराठी हांगा आसा, मराठीक आमी निग्लेक्ट करपाक शकना. हांव आतां पट्टे सांगता, मराठी ही जरी आमची गोंयकारांची भाशा नासली तर मराठीन आमकां खूब पयर काडिल्ली आसा. तर मराठीक कांय बाबतींत सक्तीची भाशा म्हणून 2-3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां दवरपाक जाय. अशे तरेन कोंकणी भास जर आमी टिकोवन दवरली तरूच आमचे गोंयकारपण आमचे उरतले. ना जाल्यार गोंयकारपण आमचें सोंपतलें. आनी हे जे ओपिनियन पोल जो पळय आसा तो ओपिनियन पोल कोणे तरी आतां म्हणलें सरकारी कावंटर जावपाक जाय म्हणून. सरकार जे पळय आसा आमच्या आयचें सरकार जें पळय आसा काम बरें करता हेचो प्रश्नच ना. हांव तांचेर टिको करना. पूण गोंयकारपण म्हणून जें पळय आसा त्या काळजांतल्यान जें पळय आसा ते तांच्या काळजांतल्यान रावपाक जाय त्या सरकाराच्या. सरकाराच्या काळजांतल्यान जें गोंयकारपण आसलें तर आमकां घेवपाची गरज ना. इतलें सांगता तुमकां हांव 2 गजाली कोंकणी माध्यम आनी दुसरें म्हणल्यार राजभाशा म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. हें जालें जाल्यार आमकां घेवपाची गरज ना. हांव आयज तुमी त्या सर्केला आयले, आयवोच्या कडेन तुमकां आपयलें, तुमी आयले, तुमी कोणाच्या मोगान आयले? आयवोच्या कडेन म्हणटा तुमी आयले कोंकणीच्या मोगान आयले, तुमी आयले गोंयच्या मोगान आयले. आनी तुमी जे आयले ते स्वताच अशें कोंकणीच्या फाटल्यान मुट्टले अशें हांव तुमचे कडेन मागतां आनी हांव म्हज्या फाटल्यान सकयता. हांव मातशें चड वेळ उलयलो त्या खातीर हांव क्षमा मागतां. देव बरें